नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परमावणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सांग्यारूच जातली आयआयटी खातीर नवी 10 लाख मीटर चौकण जागो मीटर निश्चित, म्हणटा मंत्री सुभाष फळदेसाय. एकोणसाठ वर्साच्या बायलेचेर अस्कीत झाड पडून आयले, दुर्दैवी मरण. धुवेकूय जाला दुखापत, हॉस्पिटलात केला भरती. सोमारा सांजे वेळार मंत्रालयात काम करतना अस्कीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांची भलायकी इबाडली. गोंय वैजकी हॉस्पिटलात दाखल, चाचणी उपरांत प्रकृती बरी. वास्को निजामुद्दीन एक्सप्रेसात गुंगी दिवन सामान लुटपाचो प्रकार. प्रवाशाबरोबर इश्टागत करून प्रवाशांक चॉकलेट आनी सॉफ्ट ड्रिंकांतल्यान गुंगी दिवन लुट्टाले सामान. मॉडेल शेक पॉलिसी वयल्यान परतून सरकारा मदीं 2 गट. सोमारा मायकल लोबो कांय शेकवाल्यांक घेवन मुखेलमंत्र्यांक मेळ्ळो. नव्या शेक धोरणांत जायत्यो त्रुटी आसात, त्यो पयस करच्यो म्हणून शेकवाल्यांची मागणी. आणि अंदूच्या अष्टम फेरयेंतल्यान महापालिकेक खूब 90 लाखांची वट्ट येणावळ, 60 लाख रुपया निव्वळ प्रॉफिट. आणि आता खबरो विस्तारांत. ऑडिलिया मास्केरनास ह्या 59 वर्साच्या बायलेचेर नावेले इगर्जे लागसर अचकीत झाड पडून तिका दुर्दैवी मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ती बायल आपल्या धुवे वांगडा वताली. तिच्या धुवेकूय दुखापत जाल्ल्यान ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात भरती केला आनी फुडलो तपास चालू आसा. एक आवय आनी आपली आवय आपल्या धुवेक सोडपाक येताली तेन्ना तांचे अचकीत एक झाडाची फानी पडून एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंटा भितर आवय ओडिलिया मास्कारेनास 49 वर्सां हिका आत्ता मरण आयलें आनी तेजी धूव जी आसा ती जखमी जाल्ली आसा आनी तिका सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव वळखणेकर. सोमारा सांजे वेळार मंत्रालयात काम करतना अचकीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांची भलायकी इबाडली आनी ताका गोंय वैजकी हॉस्पिटलात दाखल केल्लो. भलायकेची चाचणी केल्या उपरांत तांची प्रकृती बरी आसा अशें कळटा. माहिती मेळ्ळ्या की वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां बरी नाशिल्ल्या कारणान काल तांकां GMC हांगासर एडमीट केले. काल ते आपल्या कार्यालयान म्हणजे मंत्रालय जंय आसा थंयसर आपलें काम करताले आनी तांकां थोडक्यात बरें ना कशें दिसून येयलें म्हणूनच तेंच्यांनी काल जे आसा ते GMC हांगासर वचून चॅकअप केले. ताच्या उपरांत डॉक्टरान तांकां सांगलें की तेंचो जो प्रेशर आसा तो मातसो वाडिल्ल्या कारणान तांकां काल थंयसर राती एडमीट करून दवरले. कारण म्हटल्यार प्रेशर वाडिल्ल्या कारणान तांकां एडमीट केले आनी आयज तांकां परत डिस्चार्जूय दिलो. फक्त भलायकी खातीर तांकां काल एडमीट केले गेले फक्त, आनी भिवपाची कांयच गरज ना अशें तांचे भाव दीपक ढवळीकर हांच्यांनी सांगलां की तांच्या हेल्थाक कांयच प्रॉब्लेम ना, कोणीच कांयच काळजी करपाचें कारण ना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर. रेल्वे क्रमांक 12779 वास्को निजामुद्दीन एक्सप्रेसात गुंगी दिवन सामान लुटपाच्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्या. हे चोर रेल्वेंतल्या प्रवाशांबरोबर इश्टागत करून प्रवाशांक चॉकलेट आनी सॉफ्ट ड्रिंकांतल्यान गुंगी दिवन बेशुद्ध करून तांचे सामान लुट्टाले. ह्या गजालेची दखल घेत पुलिसांनी सांपळो रचून ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केलेली आसा. 12 सप्टेंबराक वास्को निजामुद्दीन एक्सप्रेसा भितर 8 पॅसेंजरांक न्हिदेची वखदां म्हणजे चॉकलेटी भितर न्हिदेची वखद घालून तांकां दिलें आनी तांचे कडल्यान तांचें सामान चोरयेक गेलें. हें बेळगांव जेन्ना ट्रेन पावली तेन्ना RPFच्या लक्षांत आयलें की 8 पॅसेंजर बेशूद पडिल्ले आसात. तांकां ताणें रोखडेच बेळगांवच्या हॉस्पिटलांत एडमीट केले. ताच्या नंतर ह्या केसीचो इन्व्हेस्टिगेशन चालू जालें. RPF ह्या केसीचे इन्व्हेस्टिगेशन करताले, वेगवेगळ्यो टीमी फॉर्म केल्यो. ताच्या नंतर 20 सप्टेंबराक परत एकदां कोकण कन्या एक्सप्रेसची गोंयच्यान मुंबय वताली तातूंतय अशीच एक घडणूक घडली. मुंबय RPFांनी केस रजिस्टर केली आनी कोकण रेल्वे कडेन ती ट्रान्सफर केली. विनोद मिश्रा हाच्या अंडर RPFच्या इन्स्पेक्टराच्या अंडर वेगवेगळी टीम फॉर्म करून हाचो तपास जालो आनी काल तांच्या टीमीन 3 जाणांक अरेस्ट केले. हे 3 जाण रावपी फोंड्या पूण मूळ बिहारचे. तातूंत भितर सरताज 29 वर्सां, चंदन कुमार आनी दारा कुमार
हे 3 जाणांक RPFन अरेस्ट केले आणि फुडलो तपास RPF करता. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोलकणेकार. मॉडेल शेक पॉलिसी वयल्यान परतून सरकारा मदीं 2 गट जाल्या. सोमारा मायकल लोबो कांय शेकवाल्यांक घेवन मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळो. नव्या शेक धोरणांत जायत्यो त्रुटी आसात त्यो पयस करच्यो म्हणून शेकवाल्यांची मागणी आसा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा आपल्याक मिटिंगेची कांयच खबर ना. सोमारा कांय शेकवाले आमदार मायकलाक घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मेळ्ळे. नव्या शेक धोरणांत जायत्यो त्रुटी आसात म्हणून शेकवाल्यांचो दावो. ह्यो त्रुटी पयस करच्यो म्हणून शेकवाल्यांनी मुख्यमंत्र्यां कडेन मागलां. थोडी फी वाडलेली आहा, थोडे आमचे डिपॉझिट वाडलेले आहा, ते आमी CM आशिन आमी मांडल्या. आनी थोड्यो पेनल्टीज ज्यो आहा आनी आमचे वुडन वापरता तिका स्टील वापरपाक हें थोडें आमी ताका सांगलां, CMाक सांगलां आनी तेणेन तें ओके मांडून घेतलां. ओके, पूण तिंगा आतां मेजर पॉयंट जो येयला तो एक्सपिरियन्स कॅटेगरीचो, की 1 and 2 जे आसा, 1 and 2 की तांकां सामकायलो एसोसिएशन म्हणटा की तांकां न्यू कमरान घालचे. बट वी अलॉंग वीथ आय एसोसिएशन हॅज फॉट. आमी 15 वर्सां जालीं ह्या मॅटराक लागून आमी कोर्टान वयतूच आहा. सो आमचे मागणे आहा आमच्या CMा कडेन की जेका एक लायसन पासून पळय आसा तांकां सगल्यांक एक्सपिरियन्स कॅटेगरीन घेवचें. गव्हर्मेंटान एक पॉलिसी अप्रूव केली लास्ट टायम कॅबिनेटान. सो ती पॉलिसीन कितें आहा तें आमकां खबर नासलें. आमी लास्ट टायम 2-3 मिटिंगी केल्यो टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन आनी टुरिजम सेक्रेटरी कडेन बेस्ड ऑन 2013 to 2023 पॉलिसी. सो 10 वर्सां ही पॉलिसी आहली. 90% कॅटेगरी दिल्ली. 3 years आनी एबव आहा तांकां एक्सपिरियन्स, पण 3 years आहा आनी एबव आहा ताका 90% शेकान दिल्ली आनी 10% शेकान दिल्ली कोणाक इनएक्सपिरियन्स आहा तो 1 year आनी 2 years. आतां म्हाका सोजमो ना ही कोणें चेंज केली ती कित्याक पॉलिसी चेंज केली. कित्याक हे पॉलिसीचेर इवन हायकोर्टान सांगली बेस्ट पॉलिसी म्हणून, बरी पॉलिसी तशीच आसूं म्हणून. ही 2013 ऑर्डर दिल्ली हायकोर्टान. आतां कोणें चेंज केली, डिपार्टमेंटांतलो कोण इनवॉल्व आहा, कोणाक कितें केलें म्हाका कांयच खबर ना. सो सडनली आमकां एक पॉलिसी आतां न्यू पॉलिसी केली ती आमकां मेवली. सो ते पॉलिसीन आमकां कळलें की जे 10% आहा ते सारके 0 इनएक्सपिरियन्स आहा ताका दिला आनीक 90% आहा ते दिला 1 and above. सो हेका लागून आमी ऑब्जेक्शन हाडलां ही आमकां पॉलिसी नाका म्हणून. सो CMान आतां कितें सांगलां आनीक 2 दिसांनी आपण सगळ्यांची मिटींग आपयता. आनी पयली एज एक क्रायटेरिया घातलेली, एज 18 to 60 years. हाचे मदें कोण आहा तेणें एप्लाय करपाचें. 60 yearsचो एबव जालो तूं भायर. सो आमी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें. लास्ट टायम मिटींग केल्ली आनी टुरिजम मिनिस्टरान सांगलें आपण ती एजीची लिमीट काडटा. बट तेजे उपरांत आमकां पॉलिसी मेवली म्हणटरीच पॉलिसीन पयल्यार जायत्यो वस्तू ज्यो आमच्यो एगेन्स्ट जाल्यो. आतां हे पॉलिसीन पयली पॉलिसीन 2019-2023 पॉलिसीन आमी सिक्युरिटी डिपॉझीट दवरले 50,000. हे 50,000 आतां तेमी 2 lakhs केल्या. सो तुमी होरें तरी अनएम्प्लॉयडाचे होरें तरी तुमकां इंट्रस्ट आहा जाल्यार इतली वाडोवपाक जायना सिक्युरिटी डिपॉझीट. अनएम्प्लॉयड यूथ 2 lakhs साठवलो खंयचे. There are some more things which were there in the check policy. जी तांकां खबर नासलें ते डिस्कस करूंक आयज येयल्ले ते CMा कडेन आनी बेगीन भायर काडचे म्हणून शेका तेंचो डिमांड आहा. आतां बेगीन म्हणजे कितें आहा, आतां ऑक्टोबर येयलो, सीजन स्टार्ट जाता आनी अ लॉट ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन ट्युरिस्ट टू विजीट गोवा. दे वॉन्ट अ शेक ऑन द बीच, दे वॉन्ट टू सीट ऑन द बीच, दे वॉन्ट टू कम फॉर सन बेरींग. डेक बेड्स जाय तांकां. सो ह्या रिजना खातीर ते येयल्ले joint meeting करपाक along with CM and tourism minister and the director of tourism to resolve this issue once and for all, because there are some more points. The eco-friendly शेक जावचे म्हणून, but they always use a steel this thing. म्हणजे from 2013 तांकां यूज करपाक दिल्ले स्टील फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर and cladding of wood, वुडन प्लायवूड तेजे क्लॅडिंग ना जाल्यार कितें जातालें इतलीं वर्सां तेच उतर तूं हें करिना जाल्यार 60 poles न्यू घालचे पडटा. ते इजिली मेळना.
मुंडे इझिली मेळना 60. So CM said I will have a meeting with the Director Tourism and Minister and we will sit either tomorrow or day after and resolve that issue. रोहनान जे कितें आहा पळय ते इशू तो रिजॉल्व करूया. रोहनान वयच्या पयलीं एलिगेशन केलें MLAत कोण तांकां भडकयता म्हणून 2 कोण दीस तो MLA नको. ना तोच म्हणटा कोण MLA तुमी सांगात न्हू तुमकां खबर आसत जाल्यार कोण MLA. Here there is no rift between MLA or department or anything. या इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड. आमचे लोकल जे ट्रेडिशनल शेक ओनर तांकां जे पॉयंट्स तेणी जाय घातलेले इन पॉलिसी आनी जे पॉयंट्स कितें तेंचे इंट्रस्टान ना जे कितें आहा ते ऑलरेडी तेणी एग्री केल्ले आहा. डिपार्टमेंटान एग्री केल्ले आहा, मिनिस्टरा फुडल्यान एग्री केल्ले आहा. आय थिंक देर आर सम स्मॉल इश्यूज वीच they had not seen on the policy अजूनही तांकां दिवंक ना. शेकवाल्यांची मुख्यमंत्र्यांकडेन बसका चालू असताना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मंत्रालयात हाजीर आशिल्लो. मात ह्या बसकेत तो वांटेकार जावंक ना. हे विशीं विचारल्यार रोहन म्हणटा आपल्याक बसकेची खबर ना, बेटेच कोणे हे विशयांत राजकारण करचें न्ही म्हणून रोहन उलयलो. शेक पॉलिसी करता आसतना तांकां घेवन केले. हांव फुडें कांय उलयना. आतां कोणाक राजकारण करपा जाय तर राजकारण करतले. पूण शेक पॉलिसी जेन्ना 8 मिटिंगी जाता, वी हॅव हॅड अ जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स, वी हॅव इनवॉल्वड द स्टेक होल्डर्स, देन देर आर पीपल फ्रॉम पॉलिटिकली वॉन्टिंग टू मेक इश्यूज, वील हँडल इट. पूण पॉलिसी इज बीन व्हेरी क्लियरली डिफायन्ड टू टेक केअर ऑफ देअर इंट्रस्ट अँड एन्श्योर इट इज प्रॉपर. सो ते मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयल्या तर मेळपाकूच जाय. मायकलूय आसा मुख्यमंत्री मिटिंगे बरोबर. आय रिली डोंट. तुमी ना सर हितून ह्या मिटिंगेक? म्हाका आय एम नॉट अप्रेज्ड अबाउट इट, नायदर एम आय अवेअर अबाउट इट. ओके. पूण थोडे म्हणटा सेंटर लॉज आसा हांगासर, ते सेंटर लॉज घातला म्हणटा, सेंटरांतल्यान लॉ दिला म्हणून आतां सांगलें कितें ते म्हाका कांयच सांगूं ना तांणी. आय एम नॉट अवेअर. तांणी लास्ट टायम येवन सगळे थँक्यू फॉर द बेस्ट पॉलिसी म्हणून गेल्या. 2 दिसान कोण तांच्या कानान घालता, कोण आमदार, कोण कितें फाटल्यान भोंवता कळना. आय एम क्लियर द पॉलिसी इज प्रॉपर. तरी तांकां ते आमच्या कडेन बसून मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे ते लेट देम टॉक टू सीएम नोज वॉट इज रायट. रोहन आनी मायकल दोगूय एका तेंपार एकामेकाचें तोंड पळयनाशिल्ले. मायकल काँग्रेसीन आसतना रोहन भाजपात आयलो. विश्वजितान नाका पुरो केल्या उपरांत मायकलाकूय भाजपान येवपा पासत पर्याय उरूंक ना. निमणे मायकल आनी रोहन एकाच घरांत. ह्या सगळ्याचो शेकवाले आपल्याक जाय तसो फायदो करतात. जाय तेन्ना रोहनाक, जाय तेन्ना मायकलाक लागीं करतात. हे जालें राजकारण. शेकवाल्यांच्यो जेन्युइन मागण्यो आनी सरकाराचो पर्यटनात शिस्त हाडपाचो हावेस पुराय केन्ना जाता तें पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर समीत नार्वेकार. IIT खातीर सांग्यार नवी सुवात निश्चित जाल्या. म्हयन्या भितर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या विशीं घोशणा करतले. सांग्यार IIT खातीर 10 लाख चौखण मिटर सुवात IIT खातीर निश्चित केला अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. ऑलमोस्ट इट इज इन द फायनल स्टेज नाव अँड आमच्या बाकीचे जी यंत्रणा आसा ती कामाक लागलेली आसा. ओनली एट एनी पॉयंट ऑफ टायम द डिक्लेरेशन वील कम फ्रॉम ऑफिशियल डिक्लेरेशन वील कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑर द गव्हर्मेंट. माननीय मुख्यमंत्री तेजे हें करपाक नो इट इज आय थिंक विदीन दीस मंथ फाउंडेशन स्टोन. No, within this month the declaration will happen. Then Okay. there are a lot of other formalities to be done, and then all that the government of Goa may not be able to tell you what is the date of foundation. But before that there are a lot of things to be done. But once the selection of land is done, then everything is cleared. आता त्या पयलींच्या लँडार येयना तर ना पयलींची लँड आशिल्ली ती सफिशियंट लँड नाशिल्ली. A huge of that was non-development slope, a mountain. So that's why the IIT people rejected it. It was not because the people have objected. The IIT site selection committee has rejected because it was not sufficient. The 4 lakh square meters of area was under the non-development this area. आता कितली एरिया टोटल यूज करता? आता let us see, we have seen a land of 10 lakh square meters of area. Government is trying to get a minimum land. आमी तातूंत भितर negotiate करतात काय न्ही. If we have excess land and it can be utilized for some other purpose also. लँडाचे अजून फायनलायझेशन जावं? लँडाचे फायनलायझेशन जाल्लें आसा. Government will go ahead with the 10 lakh square meters of land.
पणजे महापालिकेक अंदूच्या अष्टम फेरयेंतल्यान 60 लाख रुपयांचो निव्वळ फायदो जाला. एकूण येणावळ 90 लाख रुपया आणि पोरू 30 लाख रुपया येणावळ आयिल्ली. जीची अष्टमीची फेरी गोंयभर फामाद. मॉल आणि ऑनलायनाच्या काळात लेगीत ह्या फेरयेचें म्हत्व उणें जावंक ना. कपडे, चपलां, घरगुती साहित्या सयत फर्निचर, शेतकी अवजारां तशेंच हेर साहित्य ह्या फेरयेंत मेळटा. तशेंच चवथीक लागपी देवपुजेचें साहित्य लेगीत हातूंत मेळटा. ताका लागून ही फेरी आयच्या काळांत लेगीत पयलीं इतकीच फामाद आसा. ह्या फेरयेंत दुकानां लावपाक मेळपाक जाय म्हूण म्हयन्या पयलींच महापालिका अर्ज वाडटा. मात फाटल्या 3 वर्सां सावन अर्ज वाडपा वेळार घोळ दिश्टी पडटा. अष्टमीच्या फेरयेंतल्यान महापालिकेक बरीच येणावळ येता. अंदू वट्ट 90 लाख येणावळ आयली. 60 लाखाचो निव्वळ प्रॉफीट. फाटल्या 5 वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार महापालिकेक अष्टमीच्या फेरयेंतल्यान आयिल्लो येणावळीचो आंकडो असो: 2016-17 वर्सा 8,73,000 रुपया येणावळ, 2017-2018 वर्सा 13,24,000 रुपया येणावळ, 2018-2019 वर्सा 18,70,000 रुपया येणावळ, 2020-2021 कोविडा खातीर फेरी लागूंक ना, 2021-2022 कोविडा खातीर फेरी ना, 2022-2023 30,68,000 रुपया येणावळ, अंदू वर्सा 90 लाखाची येणावळ, 60 लाखाचो निव्वळ प्रॉफीट. अंदू ह्या फेरयेंत महापालिकेन 400 दुकानां घालपाक सुवात दिल्ली. तशेंच स्टॉल घालपाक परवानगी दिवपी फी लेगीत वाडयल्ली. तशेंच 12 दीस चलपी ह्या फेरयेंत दुकानां घालपी पसरेकारान एकाच वेळार फी भरची असोय नेम घातिल्लो. हाका लागून महापालिकेक अंदू फेरयेंतल्यान 90 लाख रुपया इतकी येणावळ आयल्या. दर वर्सा प्रमाणे ह्याय वर्सा अष्टम फेरी जी आसा ती वर्सान वर्स भरता पणजे ह्या जी फुटपाथ आसता थंयसर. आनी दर वर्सा गोंयचेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां लोक येवन ह्या फेरयेक म्हणजे आपली जी स्टॉलां आसा ती लायतात. ह्या वर्सा दर वर्सा प्रमाणेच ह्या वर्सा सुद्दां हांगासर स्टॉलां लागलेली आनी ही जी स्टॉलां आसली ती 400 स्टॉलां हांगासर रावलेली आनी 12 दिसां खातीर ही अष्टम फेरी जी आसा ती भरलेली हांगासर. ह्या वर्सा जो अष्टम फेरी जी आसा तो अष्टम फेरीक जो रेवेन्यू मेळ्ळा तो दर वर्सा जो रेवेन्यू मेळटालो त्या रेवेन्यूकून जास्त ह्या वर्सा रेवेन्यू मेळ्ळा तो म्हटल्यार 90 लाख. 90 लाखांतले 60 लाख जो आसा तो CCPक रेवेन्यू प्रॉफीट म्हणून मेळ्ळा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान यश सईत वर्षा आश्वेकर. सोमारा रातच्या 2 वरांचेर शिवोली कुचेली हांगासर बलेनो 4 चाकीचो अपघात जालो. ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान 4 चाकी पयलीं लायटीच्या खांब्याक आदळ्ळी आनी उपरांत रस्त्या कुशीक एका घराच्या खांचीन वचून पडली. सुदैवान ह्या 4 चाकीत आशिल्ल्यांक चड माल लागलो ना. जसो जसो काळ बदलता तश्यो तश्यो कांय गजाली कालबाह्य जातात. ह्या काळाच्या ओघात कितल्योश्योच पारंपारीक वेवसायूय ना जायत चल्ल्यात. तातूंतलोच एक पारंपारीक वेवसाय म्हटल्यार कलय काडप. बार्देस म्हालांतल्या शिवोले गांवांत आजून मेरेन 2 कलयकार अशे अस्तित्वात आसा. पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. कलई गे
केन्ना आयकला तुमी हो आवाज ना आयकूंक? हय, हालीं तेंपार हो आवाज आयकुपाक येवप सामकें कुस्तार. पयलीं तेंपार गांवांनी पितळ आनी तांब्याच्या आयदनांक कले काडपाक कलेकार भोंवताले. खासा करून चवथीचे दिसांनी हे कलेकारांचो धंदो बरो जातालो. मात आतां हो वेवसाय निमणे पावण्यार पावला वा तो काळाच्या ओघात ना जाला अशें आमी म्हणपाक शकतात. मात बार्देज म्हालांतले शिवोली तारीर फाटलीं 50 वर्सां मायज जाले दोग कलेकार हो वेवसाय करतात. तांणी अजुनूय हो पारंपारीक वेवसाय तिगोवन दवरला. खाज्या कासार आनी ताचो वांगडी श्यामसी अशे हे दोग कलेकारांची नांवां. लोक खूप आसा लेकीन आमचे सगळे बाकीचे ना. आतां आमी चालू दवरला कित्याक आमचे सगळे हांगा गट खंय गेले जाल्यार कितें आमकां सोदतात म्हणून तांकां दवरलेलें. नाजाल्यार आमकां हें कामान करपाचें म्हणून कांय ना. कित्याक लोकांचो विश्वास आमचेर आहा म्हणून आमी हांगा येता. हांगा आतां दोगूच आहा. आदी खूब लोक आसले हांगा. तेंगे आतां फिलहाल दोग जाण आहा. आमची ती बाप दादासूनच जाली. बाप दादासून आमचें कितें आमच्या त्या बाप दादासूनच तेगून येयल्ली ती परंपरा. पयलीं तेंपार कलेकारांक खूब मागणी आशिल्ली. देखून तेन्ना ह्या वेवसायांत आमच्या घरांतले हेर वांगडी आमकां हातभार लायताले. मात आतां परिस्थिती बदलल्या. आदले वरी आतां आयदनांक कलय काडपाची मागणी जायना अशी खंत खाज्या कासारान उक्तायली. आहा ना म्हणून ना, काम आहा आदी भशेन ना. आतां एक 20-25 वर्सां 50 वर्सां भशेन तितली आयदनां तितलो सामान आतां मेळना. तेन्ना खूब मेवताले कित्याक स्टील कमी आनी एल्युमिनियम सगळे येना न्हू तेका लागून. लेकीन ही वस्तू ज्यो आसा न्हू आतां तांब्याची पितळची आसली लेकीन ही केन्नाको डिमेट. आतां तूं 10 रुपयाची हाडले जाल्यार 10 वर्सांक 100 रुपया येता. हेका मरण ना. पयलींचे कडल्यान 10 वर्सां येता. ही आतां पयलींचे ज्यो आसा आतां थोडीशी येता. पयले ज्यो आमी ज्यो येयला आतां 25 वर्सां हांव येयला ते इस्तीन आतां हेका कितले जाल्यार आमी 100 रुपया दिताले. एक पिळशी मेळटाली. 2,500 रुपया एका. आयदनांक कळम येवची न्हय म्हणून आदी लोक कले काडटाले. कले काडिल्ल्यान आयदनां चड वर्सां टिकतालीं. आतांय स्टीलच्या आयदनांचो वापर जाता. पूण बाजारांत मेळटात ती स्टीलची आयदनां नकली असतात. ती तयार करपा खातीर सामके उण्या दर्जाचे साहित्य वापरतात. हाका लागून टीबी, कॅन्सर सारखे दुयेंसांचे प्रमाण वाडलां असो ह्या कलेकारांचो दावो. म्हणजे कलम येना तेका. कलय काडून खाले न्हू जाल्यार तेका कलम येना. खावपाक बरें, जुवाक बरें. हे अशें करून अगर खाले जाल्यार वांगडाक तोपा येता. आतां कोण इस्तेमाल करिना जाणा. स्टील येयला, एल्युमिनियम येयला, चडशे ते वापरतात लोक. लेकीन ते स्टील कितें आसता तेजेर तुका खतरो आहा. टीबी, कॅन्सर जावंक शकता कित्याक म्हणजे ते असली स्टील रावना. आयदनांक कले काडपाचे दीस आतां पोरणे जाले. पयलीं आयदनांक कले काडपाक वाड्यार येताले. तांचे कडेन राशींनी आयदनां जातालीं. ममता अंजुणकारान पोन्ने यादी सांगल्यो. कले काडपाची मांडणी आतां ती खंयची दिश्टी पडना. जशी हांगा थंय भोंवतालीं आदी कलेचें हें घेवन कलय घे अशें म्हणटालीं. आमच्या भुरगेपणार बी आमी एकटी बायल येताली लक्ष्मी म्हणून. ती हे कलय घेवन येताली स्टीलच्यो काडयो कश्यो. त्यो मागीर कोळशे गरम करी घरांनी भोंवताली लोकांचे. मागीर कोळशे गरम करी आनी हें करी तोप दवरताली, तापयताली. भितून एक काडी घालताली. ती काडी मेल्ट जाली की ती अशी घडी करी कपड्याची आनी ती काडी सगळ्याक फिरयताली हितून तोपा बरोबर. भांड्यांक कसल्या भांड्यांचे लोकांचे कलय काडपाचे आसा पितूळची बी तांकां सगळ्याक फिरयताली आनी ती कलय बरी काडी. सगळी भांडी आपली बारीक मोठी तांबये ते तोप सगळे काडी आनी एक दीस तांकां आपयताली आनी सगळी काडून घेवन मागीर सगळे शेजाऱ्या बिजाऱ्या सगळी काडून घेताली भांड्यांक कलय आनी मागीर जालें. आतां
जाय ते सगळें कोणूच घेयना कितें करून तसलें मशिनरी ती मशिनरीची कलय ती रोकडीच वयता त्याच पुरती वापरपाची ती सांगलेले पळय म्हणून आतां लोक इतके हाडटा ती पिड्ड्यार जाली की परत मागीर व्हरून तेंकां विकप दुकानदाराक कोण स्क्रॅप येता तांकां परतून मागीर ते दुसरी हाडली बोलदून आनी कितें केलें तशें आनी आतां पयलींचे कितें वर्साच्या घडींनी तीच भांडी परत कलय काडप अशी 2-2 वर्सान आपोवन घेताली तांकां आयज जर आमची आयदनां पोरणी जाली किंवा पितूळच्या आयदनांचो रंग निश्तीज जालो आमी ते काडटा आनी कुशीक उडयता नाजाल्यार स्क्रॅपाक विकता अदरवायज नवीन घेता आदल्या तेंपार पितूळच्या आयदनांक दर चवथेक कलय काडल्यार आपयता आतां खंय तरी हे कलय काडपी कमी जायत जाला पूण आयज आमकां अशे 2 मनीस मेळिल्ले आसा जे गेली 30 ते 35 वर्सां जाली कलय काडटात आमी आसा शिवोलच्या तारी ज्या जाग्यार 2 दादले कलय काडपाचें काम मन लावन करतात टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर हे आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना सांबर मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए डबल मजा पाइए. मजा आ गया.